नमस्कार. संजना पब्लिकेशनान या ट्रॉपिकल प्लांटेशनान आयोजित केल्ल्या सोबीत अशा कार्यक्रमान हांव मानसी रावस्कर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. पुस्तक प्रकाशनाच्यो चडश्यो कार्यावळी सभाघरांत आयोजीत जातात, पूण आयोजकांच्या अप्रूप कल्पनेंतल्यान हो सुवाळो हांगा आयोजीत जाता. तेच वांगडा आनीक एक अप्रूप कल्पना म्हणल्यार एका पुस्तकाचेर हेरांनी बरयल्ल्या लेखांचे आनी प्रतिक्रियांचे पुस्तक तयार करून ते प्रकाशित करप. ते पासत संजना पब्लिकेशनाचे तुम्ही सगळ्यांनी ताळयो मारून अभिनंदन करता. या पुस्तकाविषयी हांव चड कांय सांगूंक वचना, ते आमचे हेर मानेस्त आमकां सांगतलेच. तरी पूण या पुस्तकाविशींच न्हय जाल्यार भोवमानेस्त उदय मामरो हांच्या काळीज उसवला ह्या मूळ पुस्तकाचे बाबतींत हांवें हांगा 2 गजाली सांगप योग्य अशें म्हाका दिसता. हे पुस्तक 2021 वर्सा कोविड महामारीच्या काळात उजवाडाक आयिल्लें, तरी ताका भरपूर येवकार मेळ्ळो. हालींच फेब्रुवारी म्हयन्यात कोची शारांत केरळचे आदरणीय राज्यपाल भौमानीस राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी ह्याच पुस्तकाचो मलयाळम अणकार उजवाडाक आयलो. हो अणकार बाळकृष्ण मल्ल्या हांणी केला, देखून लेखकाक आनी अणकारप्याक ताळयो फावतात. या पुस्तकाची मूळ आवृत्ती सोबत आयल्या आनी आतां रोखडीच दुसरी आवृत्ती आनी मराठी अणकारूय उजवाडाक येवपाचो आसा. कोंकणी साहित्याच्या मळार ही भोवच खोस दिणी गजाल. आता आम्ही ही कार्यावळीचो आरंभ करूया. भौमानीस उदय मामरो हांच्या काळीज उसवल्या या पुस्तकाचेर बरयल्ल्या आस्वादनाच्या ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आज आमकां मुखेल सोयरे म्हूण भौमानीस अनंत अग्नी, खास आमंत्रीत म्हूण भौमानीस दुर्गादास परब, तशेंच अध्यक्ष म्हूण भौमानीस दिलीप बोरकार आमकां लाभल्यात. तांकां तशेंच काळीज उसवल्या ह्या पुस्तकाचे लेखक भौमानीस उदय मामरो आनी तांच्या पुस्तकाचे जे लेख उजवाडाक आयल्या तांचे संपादन करपी भौमानीस काशीनाथ नायक हांकां माचयेर हाडचे अशें हांव भौमानीस दिनेश मणेकर हांकां विनयता. देव बरें करूं दिनेश बाब. आता तुम्ही या कार्यक्रमाची प्रस्तावना आणि येवकाराचे उलोवप करचे. हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स, उदय बाब मामरो आणि ह्या पुस्तकाचे संपादक काशीनाथ बाब नायक हांचे वतीन हांव उर्बे बरी येवकार दिता. आयच्या सुवाळ्याक आमकां मानेस्त लाभल्यात भौमानेस्त दिलीप बाब बोरकार, भौमानेस्त भाई अग्नी, भौमानेस्त दुर्गादास बाब आणि आयच्यो सूत्रसंचालिका भौमानेस्त मानसीबाई. तुमकां सगळ्यांक मन काळजासावन येवकार. इश्टानो, आयची हे पुस्तक वेगळें. हरशीं कथा, कविता, कादंबरी हीच पुस्तकां आज वेळ संजना पब्लिकेशन्स काडटाले. समीक्षात्मकय पुस्तकां काडल्यात. पूण काळीज उसवला हें पुस्तक जेन्ना उजवाडाक आयलें ते कोविडाच्या काळाक आयलें, आतांच मानसीबाईन सांगलें. आनी एक सुंदर पुस्तक, म्हाका मनासावन सामकें भाविल्लें अशें पुस्तक. आनी तो कोविडाचो काळ आनी कोविड केन्ना सोंपतलो हाची आमकां शाश्वती गॅरंटी नाशिल्ली. 1 वर्सान सोंपतलो, 2 वर्सांनी सोंपतलो. आनी तो काळच असो आशिल्लो की खंयच्याच मनशाच्या लायफाची गॅरंटी दिवनचो असो काळ. अशा ह्या काळाक ते पुस्तक जल्माक आयलें. आनी उदय बाबाच्या मनात घालमेर पुस्तकाच्या उजवाडावणे खातीर आमी रावया काय ते पुस्तक उजवाडावया. त्या पुस्तकाच्या उजवाडावणेक म्हळ्यार प्रकाशन सुवाळ्याक हांव वचून पावना, इफ आय एम नॉट रॉंग. आनी तो आमी ऑनलायन केल्लो आनी एक सुंदर पुस्तक अशें ऑनलायन करून बेगीन तें आतापून घेतिल्ले भशेन म्हाका दिसलें. आनी ही खंत म्हज्या मनाक सदां काळ खातीर उरली. ताजे नंतरचें पुस्तक आमी तागेलो दुसरो ताजो कविता संग्रह कोंकणी अकादमीक केलो. आनी हे काळीज उसवला हें पुस्तक आयले नंतर त्या पुस्तकाक जो प्रतिसाद मेळ्ळो वाचप्यां कडल्यान, आमी जायते फावट म्हणटात लोक वाचना, लोकांनी आतां वाचन बी सोडलां. पूण ह्यो सगळ्यो गजाली फट करपी आयची हें पुस्तक तुमकां सांगतलें की लोक वाचनात म्हणटा ती फट गजाल.
आणि बरें पुस्तक असलें जाल्यार ताका अचूक बरो कमेंट दितात. जर पुस्तक बाद असलें जाल्यार ताकाय तसो कमेंट मेळटा. जेन्ना ह्यो प्रतिक्रिया उदया कडेन येवपाक लागल्यो तेन्ना ताणें म्हळें म्हाका की अश्यो अश्यो प्रतिक्रिया येता, आपूण सामको हें जाता, कितें खूब इमोशनल जाता हें वाचून. हांवें म्हळें सुरवात धरून ज्यो प्रतिक्रिया तुका आयल्यात त्यो सांबाळून दवर, लेट अस सी वॉट कॅन बी डन. पूण त्यो मागीर सांबाळून दवर. वॉट्सॅपाचेर आसा, केन्ना वॉट्सॅपा वयले वता तें कळना, तूं खंय तरी दुसरे कडेन ट्रान्सफर करून दवर. आनी मागीर एक दीस बसून आमी तो विशय डिस्कस केलो आनी हांवें म्हळें की हाजें आमी पुस्तक काडया. एक पुस्तक आमी आमचे नदरेंतल्यान तयार केलें. लेखकान आपल्या नदरेंतल्यान बरयलें, प्रकाशकान आपल्या नदरेंतल्यान तें प्रकाशीत केलें सोबीतकाय दिवन. आनी प्रत्येक वाचक हें पुस्तक आपल्या नदरेंतल्यान तें कशें सुंदर जालां हें 10 जाण 10 तरांनी सांगता. ही ताची विशेशताय, ही ताची खासियत. आनी ह्यो अश्यो प्रतिक्रिया बऱ्या पुस्तकाक सदांच मेळटात. आनी हातूंतल्यो प्रतिक्रिया जर एक एक पळयल्यो जाल्यार म्हणजे लोकांक तें कितलें काळजांत खोल, काळीज उसवला जरी नांव असलें तरी त्या लोकांच्या काळजांत घर करून रावलां अशें पुस्तक. हें पुस्तक कांय वर्सां भितर म्हणीन हांव दुसऱ्या भाशांनी गेलें. तें पुस्तक मल्याळमाक गेलें. मल्याळमाक वचून केरळचे राज्यपाल, गोंयचे सुपुत्र भौमानेस्त राजेंद्र बाब आर्लेकार हांच्या हातान तें प्रकाशीत जालें. तो सुवाळो कोचीक जालो. हें पुस्तक कन्नड जावपाच्या वाटेर आसा. आनी अशी ही पुस्तक एकदा कन्नड जाले नंतर तें बाकीच्याय भाशांनी वतलें हाची खात्री संजना पब्लिकेशन्स तुमकां दिता. पुस्तकां कोंकणीतली कितली सुंदर आसतात, कितली बरी आसतात, आमचे लेखक कितले बरे बरयतात हें आमकां खबर आसा. गोंयकारांक खबर आसा, कोंकणी जांकां कळटा तातूंत भितर थोडे भोव केरळचे कोंकणी लोक, मंगळूरकार हांकांय खबर आसा. पूण आमचो देश हो वेगवेगळ्या विविधतायेन भरला, वेगवेगळ्या विविध भाशांनी भरला. आनी कोंकणी आमची आज खंय पावल्या, खंय आसा हें दाखयतलो जाल्यार तांचे भाशेक आमचें पुस्तक वचप खूब गरजेचें. आनी देखून हांवें असो विचार केलो की कोंकणीतलीं पुस्तकां हेर भाशांनी ट्रान्सलेट करून घेवची पडटली. ती आपशी जायना. आमकां दिसता की साहित्य अकादेमी एकदा अवॉर्ड मेळ्ळो की मागीर पुस्तकां ट्रान्सलेट जावन बाकी भाशांनी बी वतात. पूण अवर एक्सपिरियन्स इज डिफरंट. तांचे कडेन कितल्योश्योच भाशा आसात, ताका लागून तो प्रोसेस खूब स्लो जाता. आनी ह्या प्रोसेसाक आमी जावन माथे मारले ना जाल्यार आमी फाटी पडत उरतले. फाटल्या जवळ जवळ म्हाका दिसता 50-60 वर्सांक आमी हो वावर करपाक जाय आशिल्लो. पूण आमी कितें, आमी रायटरय बी आनी फायटरय बी न्ही, अजुनूय आमी झगडटात. कोंकणी बाबा ही भास म्हणून सांगपा खातीर आमकां झगडचें पडटा. सो देखून हांवें ह्या वर्सा असो निर्णय घेतलो की पुस्तकां आमी इतर भाशांनी पावोवया. त्या खातीर ट्रान्सलेटर्स सोदून काडले. ट्रान्सलेटरा कडल्यान पुस्तकां ट्रान्सलेट करून घेतली. आनी म्हाका मातसो थोडी 2-3 मिनटां तुमची घेता. प्रत्येक भाशेंतल्या जे प्रकाशक आसा त्या त्या स्टेटींनी तांगेले बरे अनुभव आयकुपाक मेळ्ळे. मल्याळमाक जर हांवें एक पुस्तक ट्रान्सलेट करून खंयच्याय मल्याळम पब्लिशरा म्हऱ्यान जर गेलो, मल्याळम पब्लिशर म्हाका सांगता तुका आपूण 300 कॉपी छापून दिता. 300 कॉपीक 68,000 खर्च येता. तो खर्च तूं आपल्या दी 68,000. आनीक जशें खपता तशें आपूण तुगे पयशे 80% तुका रिटर्न करता. कन्नडाक चाललें. कन्नडांतले पब्लिशर म्हाका तेच सांगतात, यू इन्वेस्ट, आपूण तुका जाय आपल्याक जशें आपल्याक रिकवर जाता तशें आपूण पयशे तुका रिटर्न करता. बंगालीक चाललें. बंगाली म्हाका तेच सांगता. आतां बिझनेसमॅन जर म्हणटलो जाल्यार म्हाका कोणी पिशा काडटलो. सगळे पयशे तुजे कडेन, पुस्तकांय तुजे कशें आनी हांवें हात वयर करून बसपाचें. तुवें दिलें जाल्यार घेवपाचें, ना जाल्यार विसरून वचपाचें. बरें, आमची पुस्तकां
त्या भाशेंतल्या वाचकां मेरेन पावतलीच हाजी गॅरंटी तो दिना. ते सगळे निमित्त सांगता वाचक कमी जाला आनी कितें जाला आमचें पुस्तक कावंटराचेर खपना, आपूण फक्त जर एक्झिबिशन असली जाल्यार एक्झिबिशनां सेलाक दवरतलो. हांवें म्हळें खरें न्ही. हांवें पिशा भशेन बी केन्ना केन्ना विचार करता. सो हांवें म्हळें वाय नॉट संजना पब्लिकेशन्स इटसेल्फ. मागीर हे मातें हांवेंच कित्याक मागलें, एकूण कित्याक पयशे कोणाकय जाल्यार दिवपाचे, ते हांवें म्हगेल्याच पुस्तकाक कित्याक घाललें. ह्या विचारान हांवें श्रद्धा कराडाचें पुस्तक मल्याळम करून घेतलें. हांवें पब्लीश केलें मल्याळम. म्हाका तातूंतली एक बसून जे पळय तांगेले ते हे आसात अक्षरां आसतात तातूंतली एकय वेलांटी म्हाका कळना, पूण तरी आसतना हांवें पब्लीश केलें. आज पयर इम्प्रेशनाक वचून ताजे कडेन खबर काडली, मागीर म्हाका कन्नड 2 पुस्तकां म्हजे कडेन आसात ट्रान्सलेट जावन आयल्यात. एक देविदास कदमालय भुईपूत हें पुस्तक किशू बारपूर हाणें मोठ्या उमेदीन ट्रान्सलेट केलां, आनी दुसरें निलिमा मुंगरे हांचें हांवें ऑन ट्रायल बेजीस म्हणटात तशें तें कन्नड करून दिनेश नायक हांचे कडल्यान करून घेतलां. दिनेश नायकान सुंदर ट्रान्सलेशन केलां. आतां ही दोन्ही पुस्तकां पब्लीश जाली ना जाल्यार ती पडून उरतली. सो हांवें इम्प्रेशना कडेन म्हगेलें प्रपोजल मांडलें. म्हाका म्हळें संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन पुस्तकां पब्लीश करपा जाय. हो तुम्हाला कन्नड समजते का हो, ताजो प्रश्न म्हाका. हांवें म्हळें कन्नड समजत नाही बरोबर, पण कोंकणी म्हळें म्हाका सगळ्या भाशांनी पावोवपाक जाय. ती कन्नडाक पावोवपाक जाय, मल्याळमाक पावोवपाक जाय, तेलुगूक पावोवपाक जाय, बंगालीक पावोवपाक जाय. तेन्ना म्हळें आमची भाशा डेव्हलप जातली आसलो. आनी ही एश्युअर्ड आपूण तुका मार्केटिंगाक आनी हाका आपूण हेल्प करता. आज ही 2 पुस्तकां अंडर प्रिंटींग आसात कन्नडांतली. म्हणजे तुमच्या सगळ्यां कडेन एकच मागणी. हांव तुमचे कडेन 50,000 आनी लाख लाख मागना, पूण ही दुसऱ्या भाशेक आयिल्ली पुस्तकां आपल्या नांवान ही 5 पुस्तकां बाबा ही एक 300 रुपयांनी घे, 1,500 घे, ही 5 पुस्तकां तूं कोणाकय खंयच्याय लायब्ररीक डोनेट कर. कर्नाटका स्टेटीक कितल्योश्यो लायब्ररी आसा, तांचे कडेन जर आमचें कन्नड पुस्तक पावलें ट्रान्सलेटेड जाल्यार आमचो पर्पज खुबसो सर्व जाता. इंडिव्हिज्युअल बायर मेळटा तेन्ना मेळटा, पूण लायब्ररीनी तरी ती पुस्तकां पावपाक जाय. ही स्पॉन्सरशीप जर संजना पब्लिकेशन्साक तुमी दिवपाक शकले, फक्त 1,500 आपल्याली 5 पुस्तकां पावय. देविदास कदमाले भुईपूतचे ट्रान्सलेट जाला ते पावय, किंवा निलिमा मुंगरेचे नवनिश्चय जे आसा ते पावय, किंवा उदय बाबाले जे व्हडलेकर आसा तातूंतले तेलुगू आसा ते पावय. अशें तुमी जर फक्त 1000 आमी नुस्त्याक हांगा पयशे 1000 मोडटात दर दिसा. आज विसवणाचो वांटो 5 पोस्ताचो 4 पोस्ताचो 500 रुपया सकयल ना, पूण तेच 500 रुपया एक कडे काडून दवरून तुम्ही जर पुस्तकाच्या मळार घाले जाल्यार कोंकणी खातीर तुमचे कडल्यान खूब मोठो वावर जातलो आनी कोंकणी आमची शासना खातीर जिती उरतली. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिनेश बाब, तुम्ही तुमच्या येवकारांतल्यान वातावरणात चैतन्य हाडला, तातूंत आनीक एक भर घालया आमच्या सोयऱ्यांक भेटवस्त भेटोवन. परंपरेन आमकां संवय जाल्ली फुलां भेटोवपाची, पूण फुलां झाडारूच सोंपतात. हांगा भेटोवपाक हाडली म्हणटकच रोखडीच ती भावतात. तशें घडचें न्हय आनी ह्या सुवाळ्याची याद फुडाराक तिगून उरची देखून आमी आज आमच्या मानेस्तांक पेंटिंग्स भेटयतात. जी वण्टीर सोंपतली आनी ह्या सुवाळ्याची याद जागयतली. पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स चित्रकार माया करमली हांणी तयार केल्यात. मागता बाय उर्वी मामरो हांचे लागीं तांणी आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानीस भाई अग्नी हांकां भेटवस्त भेटोवची. आयचे मुखेल सोयरे रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक, साहित्यिक, संघटक आणि सभाघराची काळजात जिखपी असे एक उत्कृष्ट सूत्रसंचालक म्हणून तांची नामना आसा. आता बाब शार्दूल बोरकर हांणी आमचे खास आमंत्रित भोवमानीस दुर्गादास परब हांकां मोगाची भेट भेटोवची. आमचे खास निमंत्रित सोयरे उर्जा फाउंडेशन आणि इकोटेक संस्थेचे संस्थापक जावन आसात. हे पुस्तक वेगवेगळे लेख पुंजावन तयार करपी भोवमानीस काशीनाथ नायक हांकांय बाय माधवी सतरकरान भेटवस्त भेटोवची. पुस्तकाचे संपादक भोवमानीस काशीनाथ नायक हे खासा कवी, स्तंभ लेखक आणि सरकारी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आसात.
हे पुस्तक मूर्त रूपान जाणी हाडला ते संजना प्रकाशनचे जाळवंदार भोमानीस दिनेश मणेरकार हांका भेटवस्त भेटयता बाय उर्वी. भोमानीस दिनेश मणेरकार हे खासा लेखक आणि बाल साहित्यकार आसात. तांणी दर्जेदार पुस्तकांची निर्मणी करून वाचप्या मेरेन पावयल्या. फुडले सुवातेर आमी आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोमानीस दिलीप बोरकार हांकाय आमच्या मोगाची भेट दिवया. मागता बाब शार्दूल बोरकार हांच्या लागीं तांणी भेटवस्त भेटोवची. या सुवाळ्याचे अध्यक्ष हे बिग मासिकाचे मुखेल संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार तसेच साहित्य अकादमी पुरस्काराचे मानेली जावन आसात. ते फाटली 24 वर्सां बिग हे दर्जेदार मासिक चलोवपा वांगडाच दर्जेदार पुस्तकांय प्रकाशीत करतात. बिग मासिकांतल्यान तांणी कितलेच लेखक आणि कवी नावारूपाक हाडल्यात. ही कार्यावळ आयोजित करपाक भोमानीस रोहिदास म्हणल्यार आमचे मोगाचे अण्णा सतरकार खूप आवडल्यात. पूण भलायकेक लागून हांगा आज ते हाजीर रावपाक पावले ना. तांची भेट आमी तांचे भाव भोमानीस संदीप सतरकार हांचे कडल्यान तांचे मेरेन पावयतात. तांणी माचयेर येवन बाय उर्वी कडल्यान ती स्विकारची. तशेंच हो सुवाळो घडोवन हाडपाची संद जांकां लागून लाभली ते भोमानीस उदय मामरो हांकाय भेटवस्त भेटोवया. ती भेटयतात बाय माधवी. उदय बाब हे कवी निबंधकार आसात त्या भायर ते नाल्लाचो व्यवसाय करपी एक उद्योजकूय आसात. तांचे भितर पुराय माडाचो स्वभाव भरसला. ते आमचे सारख्या तरणाट्यांक सतत उर्बा दीत असतात. बाय उर्वी, बाय माधवी आणि बाब शार्दूल हांक तुमकां दिनवास. तुमकां सगळ्यांक या पुस्तकाचे खाशेलेपण कितें हें जाणून घेवपाची उमळशीक लागल्या आसतलीच. विनयता पुस्तकाचे संपादक भोमानीस काशीनाथ नाईक हांणी हे पुस्तक संपादन करपा फाटली आपली भावना उक्तावची. नमस्कार. मी दिवले मानेस्त आयच्या या सुंदर अशा पुस्तक लोकार्पण सोहळ्याचे अध्यक्ष भोमानाधिक दिलीप बाबोरकर, आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे अनंतबाई, खास आमंत्रित दुर्गादास परब, संजना प्रकाशनाचे प्रकाशक दिनेश मणेरकर, मूळ पुस्तकाचे लेखक काळीज उसावलाचे उदयबाब मांबरे, सुंदर असे सूत्रसंचलन करपी मानसी दावस्कर, सभाघरांत म्हणजे माटवांत प्लांटेशनाच्या, कारण चडश्यो फंक्शनां जातात ती पणजेच्या हॉलांनी जातात. हें काळीज उसावला हें पुस्तकूच मुळात गांवगिरें ग्रामीण आशिल्ल्या कारणान ह्या सुंदर अशा प्लांटेशनान, ट्रॉपिकल प्लांटेशन्स, ह्या प्लांटेशनान तुमी सगळे हांगा उपस्थित आसात. आमचे ज्येष्ठ वडील फुडारी भोमानाधिक ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, ज्येष्ठ कवी माधवबा बोरकर, तसेच डॉक्टर जयंती नाईक असे साहित्यिक मोठे मोठे नामनेचे ह्या पुस्तक लोकार्पणाच्या सुवाळ्याक उदय मामऱ्याच्या आपलेपणान आणि खास करून हो कितें प्रयोग हो पळोवपा खातीर उत्सूक आशिल्ल्या कारणान तुमी हांगा सगळे पावल्यात. तुमकां सगळ्यांक हांव हांगा येवकार दिता. इश्टानो, कोवीड आयलो आनी कोवीड आमकां खूब कितें तरी दिवन गेलो, लुकसाणूय दिलें आनी बरें दिलें. एका काळार आमी भुरग्यांक मोबायल पातये नाशिल्ले, मोबायल आसले ताका दंड दिताले. कोवीड टायमार आमी तुमकां मोबायल मोठे मोठे काडून दिले भुरग्यां कडेन आनी आजुनूय तो मोबायल भुरग्यां कडल्यान सुटना. कसो सुटना? पूण दंड आसतलो, घेतलो की पयशे फारीक करचे आनी वेगळे दंड आशिल्ले. पूण मोबायलान कोविडान अशें दिलें की तो कंपल्सरी 20-20 हजाराचो काडून भुरग्यांक दियात, कारण शिक्षण ऑनलायन जाल्लें. आनी अशा कोविडाच्या वेळार भोंवप सुद्दां कठीण जाल्लें आनी सगळें लॉकडावन जाल्लें, घरान सगळें आशिल्लें, कितें करप? अशा वेळार उदय मामऱ्यान ह्या लॉकडावनाचो बरे तरेन उपेग करून, सगळ्यांनी केलाच तो, पूण ताणें इतले तरेन बरे तरेन ताचो कोविडाचो लॉकडावनाचो उपेग करून 50-55 वर्सां फाटलो सगळो भुरगेपणांतलो इतिहास सगळो दवळून तातूंत साहित्य, सांस्कृतीक आलें, सामाजीक आलें, इतिहासीक आलें, आर्थीक आलें, सगळे बाजू 50 वर्सां फाटल्यो, 55 वर्सां फाटल्यो हें स्मरण रंजन कशें ताणें झरझरीत बरोवन काडलें. आनी इतलें बरोवन काडलें की तें सगळें तो जो काळ कोणें पळयला, तो फाटलो काळ आनी आतांचो काळ, हो दोनूय काळांचे जेन्ना तुलनात्मक करतात अशा काळाचे हें एक दस्तावेज असो आमच्यांनी म्हणूं येतात.
अशें सुंदर आनी वाचनीय अशें पुस्तक जें सगळ्याच लोकांक जाच्या हातान पडलें ताका ताका तें भावलें, ताणें आपणाक भितर सोदलो, आपलें भुरगेपण सोदलें, आपली मनीसपण सोदलें, आपलें नातेवाईक सोदलें, सोयरेधारे सोदले, मामागेर आत्यागेर सगळ्यांगेर ताणें कोणाकूच सोडूना भितर. इतलें सुंदर पुस्तक पयले खेपे सगळ्यांच्या हातान पडलें आनी जर्जरीत सगळ्या लोकांनी वाचून काडलें. जाचें कोणे कोणें 5-5 फावटी एक लेख वाचलो, 5-5 फावटी पुस्तक वाचलें. हांवें 4-4 फावटी पुस्तक एक लेख वाचलो. ताजो बाबा वयलो लेख जो ताजो बरयला पळय, सांगता म्हणजे मनशान कशें जगपाक जाय, मनशांची ताणें फुडें कशें विचार व्हरपाक जाय, ताजें एक मुर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ताजो बाबा वयलो लेख. तातूंत सगळें आसा, कितें ना अशें ना, मनीसपणाची उत्तम अशी देख. कारण तो म्हणटात आमी बांय मारल्यात, पूण बांयत उदक जें आसा तें आमचें न्ही, तें कोण व्हरता जाल्यार व्हरूं, तें वाडूंक शकना. थंय आमचो कसलोच पुरुशार्थ ना. दुसरे कडेन म्हणटात तेन्ना आमचे कडल्यान बापायन हिशोब सोदलो म्हणून आयज आमचे तकल्यो जाग्यार उरल्यो. अशी वेगवेगळी फिलॉसॉफी त्या लेखान आसा. ह्या बाबा वयलो एक म्हणजे सामकें सगळ्यांनी बोध घेवपा सारकें हो एक लेख. अशें मागीर ते आते आसा, मागीर मुंबयचे सोयरे सगळे A to Z जाणी वाचले, ताका तें भावलें. जें काळीज उसवला तें उसत गेलें, प्रत्येकाचें वाचला ताचें काळीज उसवला. कारण हें सगळ्यांनी भोगला, सगळ्यांनी पळयलां, सगळ्यांनी अणभवलां. अशे तरेचें 16 लेखांचें पुस्तक. तातूंत एक अनंताची तळी हो लेख आसा. तो लेख वाचून रमेश लाल मोडगोसून स्कुटर घेवन लॉकडावनात सगळे रस्तो चिन्न पडला आनी तेन्ना हो येतात, तळी पळयतात आनी तळये वयल्यान फोन करून उदय मामागेर वळवय पावतात. उदय मामा ताका भितर घेना, गेटीरूच बसता. थंय घरान नाका म्हणटा येवं, हांगाच सोंप्यार बसून कितें उलोवया. इतलो भयापीत आसतना तो भारावून गेला आनी भारावून तो हांगासर आयला. घरा कडेन कोणाक सांगूं ना बी जाल्यार धाडची ना. पण अशें सामकें म्हणजे प्रत्येकाच्या काळजाक हें घालपी पीळ घालपी अशें तरेन टच जावपी अशें पुस्तक. आनी एक सभ्य पुस्तक हांव एका म्हणत, कोंकणीतलें एक सभ्य पुस्तक, ल्हाना पासून जाणट्या मेरेन सामुहीक बसून घरान परिपाठ करचो अशें तरेचें पुस्तक. सुंदर. आनी ह्या 16 लेखांच्या पुस्तकाचेर 50 वयर प्रतिक्रिया लेखकांच्यो, वेगवेगळ्या फिल्डांतले, वेगवेगळ्या मळावयले. तातूंत डॉक्टर आसात, प्राध्यापक आसात, सगळे आसात, साहित्यीक आसात आनी सामान्य वाचकूय आसात. कळना तो जो म्हणजे तातूंत दुसरे भाशेंतलो आसा, मराठी आसात, वेगळे आसात. अशे तरेचें पुस्तक हें गुंतपाक जाय आशिल्लें. लेख आसा ताजे कडेन, मटेरियल सगळें आसा, गुंतपाक जाय आशिल्लें. दिनेश बाबान ताका ही सगळी कल्पना दिनेश बाबाचीच, ताचेंच टायटल सुद्दां आसा तें तांचेंच. आमी 2-3 बसलेत, तो हांव तिगूय बसलेत. मागीर ताजें गुंतपाचें काम जें आसा तें ताणें म्हाजेर सोंपयलें. म्हणून हांव संपादन केलां हांवें आनी व्हडलें कांय करूंक ना. पूण तें गुंतपाक जाय, तें बांदपाक जाय. सगळ्यांचे लेख तर एकेच सायडीन घातले आनी फाटल्यान कांय दवरलें ना जाल्यार 4 लोक वाचतले बरे आनी फाटले तशें सांगतले. आनी कोणाचेर अन्याय जावपाक जायना म्हणून आमी तें वेवस्थीत गुंतून सारकें म्हणजे सगळ्यांक न्याय दिवन आनी ते हे जे 46 लेख जे आसा, 46 ज्यो प्रतिक्रिया आसात त्यो रिपिटेशन ना. वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान ह्या वाचकांनी विचार केल्लो आसा. एक सुंदर पुस्तक संजना प्रकाशनान आनी वेगळ्या फॉर्मेटान वेगवेगळे तेची मानावळीन आमकां दिल्ले आसात. हांव ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दितात आनी हांगा थांबतात. देव बरें करूं. देव बरें करूं काशीनाथ बाब. तुम्ही तुमचे काळीज उसळून दाखयले. साहित्याच्या अभ्यासकांक ह्या पुस्तकाचो नक्कीच आधार जातलो अशेंच हांव म्हणन. आता पुस्तक लोकार्पणाचो खेळ आयला. मानेस्ता लागीं मागता तांणी काळीज उसळला म्हजे नदरेंतल्यान ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें.
हे पुस्तक तयार जावन लोकार्पण सुवाळ्या मेरेन पावपा पासत खूप जाणांचो ताका हातभार लागला. ह्या वेळार तांकां पुस्तकाची प्रत भेटोवन तांची वळख घडोवप समाज जातले. मानेस्तान तांकां पुस्तकां भेटोवची अशें हांव तांकां विनयतां. मागता सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोमानेस दिलीप बोरकार हांणी आनी लेखकांक पुस्तक भेटोवची. सुरवेक जाणी सोबीत आनी समर्पक मुखपृष्ठ तयार केला ते चित्रकार भोमानेस कलानंद बांबोळकर. ते छापून हाडपी भोमानेस रामा हरमलकर. पुस्तकाची मानावळ करपी कस्तुरी ग्राफिक्सचे भोमानेस मंगेश ढवळीकर. या पुस्तकातले कांय लेख आणि प्रतिक्रिया बरोवप्यांनी हेर भासांतल्यान धाडिल्ल्यो त्यो कोंकणीन अणकारीत करपी भोमानेस जय नायक. पुस्तकातले शुद्ध लेखन ही महत्वाची बाब असता ते तपासपाचे काम करपी भोमानेस अर्चना अशोक कामत. हे पुस्तक वाचून खूपशा जाणांनी त्या पुस्तका विशीं आपले काळीज घुसयला. तातूंतल्यान तांणी जे लेख बरयले आनी जांचो आस्पाव संपादकान ह्या संग्रहान केला ते लेखकांकूय ह्या समयार पुस्तकांची प्रत भेटोवंक आमकां खोस भोगता. उपकार करून तांणी माचयेर येवन सोयऱ्यां कडल्यान आपली प्रत स्विकारची. मागता भोमानेस बाई अग्नी हांचे लागीं तांणी पुस्तकाची प्रत लेखकांक भेटोवची. सुरवेक डॉक्टर जयंती नाईक. भोमानेस जयप्रभू शामराव कांबळे. भोमानेस रमेश लाल. भोमानेस ग्वादालूप डायस. भोमानेस डॉक्टर गीता काकोडे. आता हांव मानसी दवसकर म्हजी प्रत स्विकारता. देव बरें करूं भाई. भोमानेस दुर्गादास परब हांकां विनवणी आसा तांणी फुडल्या लेखकाक पुस्तकांची प्रत भेटोवची. भोमानेस डॉक्टर चिन्मय मधु खैसास. भोमानेस उमाकांत शेटये. भोमानेस सिद्धी प्रभू पडो. भोमानेस उर्जिता बोबे. भोमानेस उमेश नाईक. पुढले सुवाते भोमानेस शौनक भाटीकर.
उपरांत भौमानीस किरण सिनाय तळावलेकर. देव बरें करूं दुर्गादास बाब. फुडल्या लेखकांक पुस्तकां भेटोवची अशें हांव भौमानीस काशीनाथ नायक हांचे लागीं मागतां. भौमानीस दीपा राजेश केसरकर हांणी माचयेर येवचें. भौमानीस रुचिरा बांडये. भौमानीस राधिका कामत सातोस्कर. भौमानीस तुळशीदास सामंत. आणि भौमानीस कामिनी कुणेकर. देव बरें करूं काशीनाथ बाब. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें म्हणून कार्यावळ मुखार व्हरता. खंयचीय कार्यावळ सोयऱ्या बगर सोबना. सोयऱ्यांक जाळवणदार आपयतात ते तांचे मोलादीक विचार आयकूंक मेळचे म्हण ह्या हावेसान. आमचे मदीं अशे वेगवेगळ्या मळावयले सोयरे आसात. वेळ आयला आमच्या मानेस्तांचे विचार आयकुपाचो. आज आमचे मदीं खास आमंत्रीत म्हूण हाजीर आशिल्ले उर्जा फाउंडेशन आनी इको ट्रॅक संस्थेचे संस्थापक भौमानीस भौमानीस दुर्गादास परब हांचे लागीं मागता तांणी ह्या समयार आपले विचार उक्तावचे. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या कोंकणीन एक म्हण आहा, मेजा वयली केळी काडून इस जोडप. हांगासर केळी न्ही, आख्खो घड उदय बाबान म्हज्या हातान दिला. काळी दुसावला ह्या हेतून. हांव कोण व्हडलो लेखक बी कांयच न्ही. सादें म्हजें मत और वाचकाचे विचार बी तसले सुद्दां बरोवपी न्ही. हांव एका शेतकाराचो पूत आणि हे जो केळ्याचो घड जो दिला 2021 म्हज्या कुशीक कोण आशिल्लो? बाब मुकेश थळी. आयज हांगासर दिलीप बोरकार बाब, अनंत अग्नी बाब, ह्या सगळ्या लोकांक आमी फक्त टीव्हीचेर नाल्यार पेपराचेरच पळयला आणि त्यांच्या कुशीक बसपाक हो जो केळ्याचो घड जो दिला काळी दुसावला त्या हिशोबान तो एक म्हजो व्हडलो सन्मान कहो समजता. पयलेच सांगला तसो हांव कोण व्हडलो न्ही. फक्त म्हज्या बापायन एकूच म्हाका बरें शिकयलें तें की असो जर हांव गेला आनी कोणाचो जर आंबो बरो तवारलो न्ही, तोंडा लागूं ना लागूं ती तवार जाल्यार पळोवनच म्हजें पोट भरता. हांव उदयागेर जेन्ना येता, उदयाची काकी भरपूर दिता म्हाका च्या जेवण आनी हे बी. पण तेच्या पयलींच म्हजें पोट भरिल्लें आसता. कित्याक आसा, भायर त्याची पळय ती नाल्लाची रास आसताली ती पळयलें की तेजें म्हाजें पोट भरता. आनी इतलो नशिबान हांव मेळटा थंय म्हाका तशेंच इश्ट जे मेळ्ळे. जंय हांव कांयच करना, व्हडलेशें कांयच करना, पण क्रेडीट व्हडल्यान व्हडलें म्हाका मेळत आसता. जवळ जवळ 18 वर्सां पयलीं इको ट्रॅक्स म्हणून हांवें स्टार्ट केलें. हांवें म्हणजे एकट्यानूच न्ही, आमी 5-10 जाणांनी. फाटल्या 18 वर्सांत हजारां वयर लोकांक हांवें हिमालयाची भोंवडी करून हाडल्या. सांगपाक व्हडलें दिसता, हांवें करून हाडल्या. ते व्हडले पयशे भरता.
ते बावडे त्रास काडटात. पण निमणे सांगतना सांगता कितें ना परब सराक लागून आपण हिमालयान पावलो, आपले व्हडले स्वप्न आसलेले पावलो. 13 वर्सां पयलीं उर्जा फाउंडेशन म्हणून सुरू केलें. लास्ट इयर ह्या फाटल्या जुनाक 521 भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिली. आमी दिली म्हणजे कोणे गेली, हाच्या कडले पयशे काडले, जेच्या कडेन पयशे आहा तेच्या कडेन घेतले, त्याच्या कडेन पयशे ना तांकां दिले. फक्त नांव कितें, नांव व्हडलें म्हजें. ह्या भुरग्याचें एग्जाम्पल सांगता. धनश्री जाधव म्हणून पेडण्याचे आमचे भुरगे, ते SSCचे भुरगे. सोमार दीस मॅथ्साचो पेपर आसलेलो 15 मार्च. 14 तारखेक रातची ताची व्हडची आवय गेली. दोगांच चली, एक हे व्हडले धनश्री म्हणटा ते आणि कवठणी म्हणटात ते बॉर्डरींग महाराष्ट्राचे. आणि गांवांत नॉर्मली कितें जाता, डेड बॉडी जाली की जाता इतले बेगीन व्हरपाक जाय. दुसरे दिसा सकाळी म्हणजे आदले दिसा रातची जाली, दुसऱ्या सकाळी तिचे क्रियाकर्म करपाक, आतां चलो तर ना चली करपाक रेडी जाले हे धनश्री म्हणटा ते. आणि त्याच टायमाक त्याचो हांगासर पेपर, मॅथ्साचो पेपर, टिचरींक आणि हेडमिस्ट्रेसीक कळ्ळें की अशें अशें जाला म्हणून. ते गेले त्या गांवांत, गांवांतल्या लोकां कडेन मागलें मातशें पळय भुरग्याचो एक पेपर आहा इम्पॉर्टंट, तो पेपर जावं न्ही, आमी ताका गाडयेन व्हरता, आमी परत हाडटा. समोर गांवांतले रेडी जाले. तेणे पेपर बरयलो, बावड्यान खंयच्या मनस्थितीन खबर ना पण बरयलो आणि परत गेले, आवयचो अग्निसंस्कार केलो, हे जालो, सगळें जालें. ते दिसा 7 तारखेक जेन्ना रिजल्ट आयला, पयलो फोन म्हाका 5:05 आमच्या शेट्ये भगिरा शेट्ये साहेबान डिक्लेअर केला. 5:10 म्हाका फोन, सर धनश्री म्हणटा ते पास जाले, 75 मार्क ताका मॅथ्सान मेळ्ळे. हांव कोणूच न्ही, फक्त कितें जालें, फक्त चॅनलायज केलें आनी कोणे तरी पयशे दिले आनी हांवें ते ताका व्हरोन दिले. पण क्रेडीट म्हणटा ते उर्जा फाउंडेशन म्हणून हे आमच्या हांगाल्या फोंड्याचीच लेटस्ट, कित्याक ह्या दिसांनी हांव मातसो भुरग्यांचे रिजल्ट कलेक्ट करता. तातूंत हेड मिस्ट्रेस डॉक्टर सखाराम गुडे हायस्कूल वजनगाळ शिरोडा, तिचो एक मेसेज वाचता. It is my pleasure to inform you, sir, about the student who got scholarship last year from your Urja Foundation. Master Prajot T. Pilgaonkar secured first rank in school by scoring 83.33%. He is a state topper with 99 marks in health and physical education. गांवांतलो भुरगो. He also got laurel to our school by winning gold medals in under 17 long jump event at the 46th state athletics meet organized at DSYA at Mapsa. Miss Vivida Raju Gaonkar secured first class. Gunesh Ramdas Gaonkar also secured first class. Thanks a lot for providing scholarship to these underprivileged students. हे सगळें जेन्ना सगळें आयकपाक येता, सगळे कोण कोण सांगता, तातूंत तेन्ना कळटा की हे लायफ म्हणटा ते कशा तरेन भोगपाक जाय, कशा तरेन जगपाक जाय. आनी एक व्हडलें एग्जाम्पल सांगपाचें म्हणजे हातूंतले चडांत चड हे सांगलें आमच्या नायक बाबान सांगलें तशें, उदयाचो बाबा जो आशिल्लो थोडोच ते म्हाका मेळ्ळो, पण ताचे पळय जे गायडन्स आसताले न्ही ते सदांच, हांव म्हापशां रावतालो तेन्ना, पण मुद्दाम सकाळचो येवन ताचे खबरीक बसतालो. सो हे सगळे जे मेळटा ते अशें कलेक्ट केला म्हणून हांव म्हणटा तसो तो हांव लकी त्या बाबतींत. तिसरें एग्जाम्पल, अक्षय उर्जा म्हणून आमी सुरू केलें फाटले 4 वर्सां. आनी तातूंतलो एक
दक्ष पोलजी म्हणून जर भुरगो पळयशात तुमी रायट फ्रॉम चायल्डहूड तो व्हीलचेअराचेर पण शिकपाची जिद्द SSC तो आमकां मेळ्ळो. इन्सिडेंटली उदय आणि आमचो सिद्धेश दोगांय जाण त्याचे डोनर म्हणजे तांच्यांनी पयशे दिले ताका हे केले. जेन्ना तांकां कळ्ळें की ही परिस्थिती अशी म्हणून अक्षय ऊर्जा म्हणटात ती आमी भुरग्यांक तो शिकासर कंटिन्यू हे दीत रावता. अशें डोनर आतां उदय आनी सिद्धेश ताचे आतां तो दक्ष म्हणटा तो 11वेक आहा. सादी जरी एग्जाम जाली आनी कितें जरी जालो फोन कोणाक येता उदयाक वा सिद्धेशाक निमोकां. एक्चुली हांव कोणच न्ही फक्त ते हे करून डायरेक्शन दिलां तांकां पण हे सांगतात तशें. आतां ह्या बुकाक इवन ह्या 36 लोक न्ही कितल्या लोकांनी 46 46 लोकांक तातूंत म्हजो कॉमेंट सुद्दां ना पण तरी हांव हांगासर वरात व्हडल्या हांच्या बरोबर बसलां. दीस इज द डिफरन्स. बाकी व्हडलेशें कांय ना. काळीज उसावलो कोंकणी जालें मल्याळम जालें कन्नड वाटेर आहा मराठी हातूंत डिले जाला मराठी उदय बाबा गावा. एक बरी नामणीची बरोवपी तिच्या कडेन आमी हें बूक घेवन गेले. तिका दिलें 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जालो वरस जालें. अरे जागोच ना. मदीं एकदां फोन केलो सहज म्हटलें कितें जालें मॅडम. अरे सर कितें सांगू तुका तें बूक उगडलें की ना आनी वाचपाक घेतलें की ना आपल्याक म्हजें ल्हानपण म्हजें गांव ही याद जाता आनी हांव तें विसरलें ट्रान्सलेट करपाक. आतां 2 वर्सां ते दिसा म्हाका आमकां मॅसेज येयला की आतां जालें हांव ट्रान्सलेट जालें. ब्लेम कित्याक म्हणटा इतलें बरें बूक बरयला की ट्रान्सलेटर सुद्दां ट्रान्सलेशन करपाक विसरता. तिसरी लँग्वेज जाली. इंडियेचे लँग्वेजी कितले 22 3 जाले 19 उरले जातले. तातूंत म्हजो एक व्हडलो स्वार्थ कितें खबर आहा जय म्हणून हे पब्लीश जाता ते दिसा केरळा आसलें. केरळा हांव पावलो. त्या निमतान आख्ख्या इंडियेक तरी भोंवतलो ह्या बुकाच्या पब्लिशराक लागून. ऑफकोर्स ती 22 बुकां जातली त्याच्या बरोबर 22 रिव्यूची बुकां जावपाक जाय ही म्हजी व्हडली इच्छा आहा. शक्य जाल्यार 4 वळी बरोवपाक जाता जाल्यार पळयतलो. पण हे जे सगळे हांगासर जे घडटा आनी जर म्हाका जर भोवमान मेळटा त्याच्या सारको भोवमान लायफान केन्ना मेळचो ना. चड टायम घेना तुमचो नाल्यार तुमच्यातलो कोणें उठोवन सांगतलो माननीय दोंडावास परब तुम्ही बरे बोलता त्यावेळी नाका. दिनवास दुर्गादास बाब काळजाक स्पर्श करपी अशे तुमचे उलोवप खूप प्रेरणादायी आशिल्ले. आता तुमचे मुखार येतात जांचे विचार आयकून तुम्ही आतुरतायेन वाट पळयतात ते आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानीस अनंत विन. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं तांणी आपले उलोवप करचे. काळीज उसवाला म्हज्या नदरेंतल्यान ह्या पुस्तकाच्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक लेगीत उसवल्ल्या काळजांतल्यान कितले सुंदर तरेन उलोवं येता हाची 2 देखी आनी काशीनाथ बाब नायक आनीक उपरांत दुर्गादास बाबा हांणी घालून दिल्या. आनीक इतली बरी बसका ह्या कार्यावळीची तयार जाल्या. काळीज उसवला पूण ह्या खिणाक म्हणजे काळीज धडधडलां अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. कारण अक्षय उर्जा फाटल्यान आसा आनी तेच तरेची एक अक्षय उर्जा आमच्या कोंकणीतली मुखारय आसा. माधव बाब आसात उदय बाब आसात माचेर दिलीप बाब आसात अध्यक्ष म्हणून ह्या कार्यावळीचे. आनीक ह्या पुराय पुस्तकाचें संपादन ज्यांनी केलां ते म्हजे इश्ट काशीनाथ सर त्याच प्रमाणे उदय बाब मामरो पुस्तकाचे लेखक आनी ज्यांच्या पुस्तकाचेर आस्वादनात्मक लेख बरयले उपरांत ते पुस्तक रूपांत येवन आयज आमी हांगा सगळे त्याचे प्रकाशनाक जमल्यात ते उदय बाब मानसीबाई दुर्गादास बाब आनीक संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश बाब. मुखार आशिल्ल्या मदीं साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले डॉक्टर प्रकाश बाब पर्येकार डॉक्टर जयंती नायक आनीक सगळे तुमी मानेस्ता. ह्या कार्यावळीक हजर रावतना म्हाका खूब खोस भोगता ती अशे अर्थान की ह्या गांवांतल्यान
जशे उदयबाब घडल्यात तशाच तरेच्या एका गांवांतल्यान पैंगिणी गांवांतल्यान काणकोण म्हालांतल्या हांवूय घडला आणि जे तरेचे वातावरण ज्या तरेचे नातेसंबंध उदयबाबांनी अणभवल्यात त्या तरेचे नातेसंबंध हांवेंय अणभवल्यात आणि ताका लागून ह्या कार्यावळीक हजर रावपाक म्हाका खूब आनंद भोगता. सावयवेरें वाठार आसत किंवा वळवय वाठार आसत ह्या वाठारांतले दर एक घर म्हणल्यार कोंकणी चळवळीचें केंद्र अशें मानपाक जाय आणि दर एका घरांतली दर एक व्यक्ती म्हणल्यार एक संस्था कशी आनीक अशीच एक संस्था आणि अशेंच एक केंद्र उदयबाबाचें घर आणि स्वता उदयबाब. हांव तांच्या घरांत गोवा युवा महोत्सवाच्या निमतान जेन्ना हांगा रावपाची वेळ आयिल्ली तेन्ना तांच्या घरा कडेन आमची रावपाची वेवस्था केल्ली. हांव चेतन प्रशांत अशे कांय जाणांनी तांच्या घरांतलें आदरातिथ्य कशें आसता जे खूब जाणांच्या साहित्यांतल्यान खूब जाणांच्या लेखांतल्यान आयलां तें हांवें अणभवलां आणि आयज तांची घरचीं आसात ही एक संद मेळ्ळ्या त्या जवळ एक 20-22 वर्सां पयलीं चाखिल्ल्या खाणा जेवणाची आयज देव बरें करूं म्हणपाची संद आयज तुमच्या निमतान म्हाका हांगा मेळिल्ली आसा. सावयवेरें वाठार आसत किंवा वळवय वाठार आसत हांगाचे जे कोंकणी चळवळींतले सगळे वावुरपी आसात सगळे आयोजक संघटक आसात तांचे एक खाशेलेपण म्हळ्यार ते गरज पडटा तेन्ना महात्मा गांधी जावन चळवळींत येतात आणि जेन्ना गरज पडटा तेन्ना ते भगतसिंग जातात. आणि खुबशीं उदाहरणां आसात. प्रकाश सर आसा, स्वता उदयबाब आसा, संजीव बाब आमचे मदीं आशिल्लो आणि म्हणून ह्या एकूणच वाठारांत सैम आसत, हांगची कुळागरां आसत, हांगची संस्कृती आसत, भाशीक गिरेस्तकाय आसत, साहित्यीक परंपरा आसत. म्हाका मुद्दाम आयज हांगा भुमी आसा राजदीप नायकाची धूव 5 वर्सांचे पण रंगमाचेर जितल्या आत्मविश्वासान ते आमकां घोळिल्लें दिश्टी पडटा ती तांक ह्या भुंयेची ह्या मातयेची अशें म्हाका दिसता आणि त्याच मातयेची परंपरा उदयबाब मुखार व्हरता. दुर्गादास बाबान सांगलें की ह्या आनीक काशीनाथ बाबांनी सांगलें की ह्या पुस्तकांतली सगळीं पात्रां जीं आसात सगळें वातावरण आसा, मुंबयचें वातावरण आसत, गोंयचें वातावरण आसत, खासा ह्या वाठारांतलें वातावरण आसत किंवा ह्या सगळ्या लेखांतलीं पात्रां आसात ही पात्रां मनीस ही आमकां काळजा मेरेन पावतात आमच्या. ताजें कारण अशें आनी ती भावतात आमकां. ताजें कारण अशें की आमी सदांच म्हणटात की लेखकाक मनीस वाचपाक कळपाक जाय म्हणून आणि लेखकाक मनशाच्या अंतरंगा भितर वचून ताका समजून घेवपाक कळपाक जाय आणि तो समजून घेतल्या उपरांत ताच्या सर्जनशीलतायेंतल्यान जें साहित्य तयार जाता तें आपसुकूच वाचकांक भावले बगर रावच ना. आणि म्हणून ही सगळीं पात्रां आसात, आत्ते आसत, आई आसत, बाबा आसत, काका आसत किंवा तांच्या पुस्तकां भितर आयिल्लीं सगळीं पात्रां ही खंय ना खंय तरी आमकां दिसता, आमची दिसतात. आमी जेन्ना चित्रपट पळोवपाक वतात आणि एखादो हिरो जेन्ना विलनाक मारता तेन्ना आमी केन्ना केन्ना त्या हिरोच्या जाग्यार आमकां धरून चलतात, आमी आसा अशें धरून चलतात. त्याच प्रमाणे उदयबाबाच्या सगळ्या लेखांतलीं पात्रां जीं आयल्यात ती आमकां आमचे काका कशे दिसतात, आमचे मामा कशे दिसतात, आमची आई, आमच्या आत्या, आमचे बाबा कशे दिसतात. फक्त फरक इतलोच की उदयबाबाक ती पात्रां तांची वर्णन करपाची बरी कळाशी लाभल्या, तांचे कडेन ते सर्जनशीलताय आसा, तांचे कडेन भाशीक सौंदर्य आसा आणि म्हणून तांणी तें बरयलां आणि तें आमचे मेरेन पावलां आणि तें गिरेस्त जावपाक पावलां. तांच्या सगळ्या घटनांचो साहित्यांतल्या तांच्या पात्रांचो अंतरंगात वचून तांणी सोद घेतिल्ल्यान किंवा समजून घेवपाचो प्रयत्न केल्ल्यान ती आमकां आमची कशी दिसतात. उस्वाला हें उतर तशें कोंकणी भाशे भितर चड घोळना पूण उदयबाबाच्या साहित्या भितर ह्या सगळ्या लेखां भितर अशी कितलीशींच उतरां आयल्यात जी सपासप आमकां कोंकणी भाशे भितर घोळिल्लीं दिसना. उस्वाला ह्या उतराचो जेन्ना अर्थ समजून घेवपाक गेलो तेन्ना म्हाका एक असो सहज सादो सोंपो जो अर्थ मेळ्ळो तो उक्तें जावप. पुणून हांगा उदयबाबाच्या काळीत बेश्टें उक्तें जायना म्हणजे आमचे काळीज फोडून उक्तें केले उपरांत पळय म्हाका तूंच दिसतलें अशें कॉलेजींत आसतना जसो एक मोगीक एक सांगता ते तरेचें काळीज उक्तें करप न्ही. ही यादींचें गांठवल, यादीचो पेटारो उक्तो करप आणि तें उक्तें करता आसतना ती काळजांतली सगळी म्होवाळसाण, ती संवेदना, त्यो यादी सगळ्यो उक्त्यो करप आणि म्हणून तें सगळें तें जिवें तट्टरीत जावन आमकां आमच्या मुखार आयिल्लें दिश्टी पडटा. ह्या लेखांनी बरयल्ल्या सगळ्या लेखांनी सामाजीक सांस्कृतीक विश्वाचें वर्णन आयिल्लें आसा. आयज ह्यो सगळ्यो सुविधा आमकां मेळ्ळ्यात आयच्या काळा भितर पुणून त्या काळावेलें जें समाधान आशिल्लें तें समाधान ना जायत चल्लां काय कितें अशे तरेची परिस्थिती आमचे मदीं तयार जाल्ली आसा. म्हाका दिसता आयच्या भुरग्यां खातीर हें खूब म्हत्वाचें पुस्तक. जशें शुभम करोती आमी आमच्या घरांत म्हणटात, आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयतात किंवा वेगळ्यो काणयो शिवाजी महाराज धरून शेणेकर बाब धरून सगळ्याच्यो काणी आमी भुरग्यांक सांगतात, स्फूर्तीच्यो काणयो सांगतात. तशेंच म्हाका संस्कारांच्यो काणयो म्हणून ह्या सगळ्या ललित लेखांचें वाचन
घरांत भुरग्यांच्या मुखार जावपाची गरज आसा आनी भुरग्यांनी ते वाचून ही सगळी जीवनसत्वां जी आसा, संस्काराची जीवनसत्वां ती ह्या लेखांतल्यान आपणावपाची गरज आसा. ह्या खंयच्याच लेखामदी रडगाणी ना. आत्या जी आयल्या, आई बाबा ह्या सगळ्यांनी खंय तरी अशी वायट प्रसंग तांच्या जिवितांत आयिल्ले आसतले ना अशें न्ही. संघर्ष आयिल्लो आसतलो, तो संघर्श तांणी मांडला, पण त्या संघर्शा फाटल्यान जे एखाद्याक जी जी एक म्हणजे खंय तरी खंत, खंय तरी दुख्ख, ते खंयच दुख्ख आमकां ह्या खंयच्याच लेखांनी आमकां आयिल्ले दिश्टी पडना. पर्यायान सकारात्मक ज्यो गजाली आसात त्या पात्रांच्यो त्यो सांगपाचो उदय बाबान खूब बरे तरेन प्रयत्न केला. आणि हे सगळे लेख जे आसात ते तटस्थपणान बरयल्या. हांव मागीर ह्या पुस्तकाचेर येतलोच, पण ताचे पयलीं मुद्दाम म्हाका मोह जाता तो काळीज उस्वाला ह्या मूळ पुस्तकाचेर उलोवपाचो. हो एक अभिनव प्रयोग की पुस्तकाचेर आस्वादनात्मक लेख ते समाज माध्यमाचेर आसात, वर्तमानपत्रांचेर आसात, किंवा तांकां वैयक्तीक व्हॉट्सॅपाचेर धाडिल्ले तांचो संग्रह म्हाका दिसता कोंकणी भाशे भितर, जशें तुमी प्रस्तावने भितर बरयला, पयलोच प्रसंग आसतलो. आणि हातूंतल्यान एक गजाल जावची अशें म्हाका दिसता की आपली प्रतिक्रिया, आपले अभिप्राय पुस्तकांनी येवचे म्हणून हाचे फुडें चडांत चड लोकांनी लेखकांक अभिप्राय कळोवचे. कारण जशें सांगलां की कांय थोडे लोक आसतात, आमचे मोजके लोक आसतात. हांव मुद्दाम उल्लेख करपाक जाय, आमचे मदीं माधव बाब बोरकार आसा. खूब परंपरा आसा व्हडली आमचे मदीं की अशी तोखणाय करपाची, पोस्ट कार्डां धाडपाची परंपरा आशिल्ली पयलीं. आतां ती पोस्ट कार्डां ना जाल्यात आनी ते धाडपी ना जाल्यात. पण माधव बाबा सारको एखादो बारीक लेख सुद्दां आयलो जर जायत जाल्यार तोखणाय करता आनी तातूंतल्यो कितेंय जर उणियो आसा जाल्यार तो मुद्दाम सांगता. सो ही परंपरा आमचे कडेन अजून आसा, ती मुखार वचपाक जाय. त्या खातीर संपादक काशीनाथ बाब, लेखक उदय बाब आनी प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकार हांकां हांव चड आनीक चड तांची तोखणाय करता. हे जे आस्वादनात्मक लेख आसात ते फक्त गोंयच्याच लेखकांनी बरयल्यात अशें न्ही. तातूंत भितर कर्नाटकांतले लोक आसात, महाराष्ट्रांतले लोक आसात, केरळांतले लोक आसात, आनीक ताचे बरोबरच कोंकणी लेखक आसातच, कोंकणी वाचक आसातच. पण घडये कोंकणी पयलेच खेपेक तुमचें पुस्तक वाचिल्ले अशेय बी कांय लोक ह्या संग्रहा भितर तांचे अभिप्राय, तांचे लेख छापून आयिल्ले आसात. आनी त्या नदरेंतल्यान हांव धरून चलता की आयज जी गरज आसा कोंकणी मराठी सुसंवादाची, तातूंतलो एक राजदूत म्हणून आमी उदय बाब तुजे कडेन पळोवपाक जाय. मुद्दाम सांगता की ऑक्टोबर म्हयन्यांत, नोव्हेंबर आसात, आमचे सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश बाब तवडकर हांणी 2 दिसांचो लोकोत्सव तांच्या एक साहित्यीक मेळ घडोवन हाडलो. आनी त्या निमतान कोंकणी मराठी लेखक एकठांय आयले. आनीक तातूंत जो त्या सगळ्यांचो एक व्हॉट्सॅप ग्रुप जो केल्लो आसा, त्या व्हॉट्सॅप ग्रुपा मदीं सगळ्यांत जर चड जर कोणाच्याय लेखांचेर किंवा साहित्याचेर जर प्रतिसाद येतात जाल्यार ते उदय बाबाच्या साहित्याचेर येतात. आनी ते दिवपी बरेचशे लेखक हे मराठी साहित्यांतले असतात, मराठी चळवळींतले असतात. जिविताचे तत्वज्ञान ह्या त्यांच्या संग्रहा भितर दिश्टी पडटा. एके कडेन तांच्या घरा शेजराक रावपी पाय आनी माय, म्हणजे अर्थात क्रिस्तांव घरांतली जाणटी तांच्या घरा कडेन उदय बाब वता. आनी जेन्ना जेन्ना वता तेन्ना ती फुटी च्या पिवपाचो तांकां मोह जाता, पूण ती माय तांकां फुटी च्या दिना. ती म्हणटा, बाबा तूं कोंकणो, तातूंत बामण, आमगेर खाल्यार तूं बाट्टलो. आनी मागीर एक दीस अशें घडटा की उदय बाबाक पोटाक दुखपाक लागता खूब, आनी अशा वेळाचेर ती माय वखद घेवन येता. अर्थात आमचे गांवठी वखद कितें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, काजेल. आनी तें ती दितकीत उदय बाब तिका विचारता की माय तुजी फुटीच्या पिल्यार हांव बाट्टा आनी सोरो पिल्यार बाटना. त्या वेळाचेर घट्ट वेंगेत घेवन बाबा बाबा म्हजो तो म्हणीत व्हडल्या व्हडल्यान रडपी माय, रक्ताच्या नाते इतलीच मानिल्ली नाती बी तितलेच गिरेस्त आसात. हे उदय बाबाच्या त्या लेखांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. जाचो उल्लेख जाला की बांय आमची, पूण बांयतलें उदक हे सैमान आमकां दिल्लें. कितली व्हडली फिलॉसॉफी तांच्या बाबाच्या संवादांतल्यान येता. आनी म्हणून म्हाका दिसता की तेच तरेन आनी एक म्हाका खूब आवडली ती मुद्दाम आयकत आमकां शाळेंत आसतना बाबान आलुमिनची बॅगां हाडिल्ली. आमी तीच बॅगां मॅट्रीक मेरेन वापरली. आयज भुरग्यांक वर्साक 2 बॅगां लागतात. मुद्दाम पळयात म्हळ्यार काळ कसो बदलला, परिस्थिती म्हणजे. आनी त्या बॅगा कडलें नातें पळयात, भावनीक नातें पळयात, फुडें आसा. अजुनूय ती बॅगां आमचे कडेन आसात. म्हाका दिसता कांय म्हळ्यार 40-45 वर्सां जालीं, ओबियसली 40 तरी जालीं, 50 जावन गेली बॅगाक. 50 वर्सां बॅग सांबाळा. ताजे मुखावेलें वाक्य पळयात, हांवें म्हज्या बॅगाचें कॅश बॉक्स केलां. म्हणजे त्या बॅग कितले भाग्यवान आसपाक जाय पळयात. म्हणजे त्या बॅगान तांकां घडयलोच, पण घडल्या उपरांत आयज जी येणावळ येता ती येणावळ त्या बॅगां वता. आनी एका वटेन त्या बॅगाक दिल्ली
ती म्हाका दिसता मोठेपण त्या बॅगाची ती गिरेस्त काय. सायकली खातीर एक दीस उदय बाब अन्न सत्याग्रह करतात आणि ते म्हणतात गांधीजीच्या सत्याग्रहा कडेन लागींचो असो आपल्याक त्या वेळार तो दिसपाक लागता. आणि गांधीजीची खुबश्यो गजाली हातूंत भितर आयल्यात, तत्वां आयल्यात, विचार आयल्यात, त्याचो उल्लेख हांव 1-2 मिनटां भितर करतलो आनी मागीर थांबतलो. आणि ते दिसाक उपाशी रावतात. जेन्ना तांच्या बापायक कळटा की ते उपाशी रावल्यात सायकली खातीर म्हणून ते म्हणटा राव दी, कांय हरकत ना. म्हणजे हांव आयच्या पालकां कडेन मागीर तुमकां सांगता, म्हणजे आयचे पालकत्व आनी त्या वेळाच्या पालकत्वांतलो फरक. आणि रातीन पोटाक भूक लागतकीत ऑब्वियसली उदय बाब डबे सोदीत भितरले कुडींत पावतात. एक डबो आवाज जाता आणि बापायक आनी आवयक कळटा की उदय बाबाच्या पोटाक भूक लागल्या आणि तातूंतल्यान तांणी अन्न सत्याग्रह मोडपाचो निर्णय घेतलो म्हणून. तेन्ना बापूय तांकां सांगता आपूण फाल्यां सकाळीं तुका सायकल घेवन दितलो. हांव हेडमास्टर, म्हजे कडेन खूब पालक मेळपाक येतात आनी म्हाका सांगतात सर हांव ताका मागता तें दितां पूण तो मस्ती करता. हांव त्या पालकांक एक सांगता, मागता तें दिवन तुमी भुरग्यांची वाट लायतात, तांकां जाय तें दिवपाक शिकात. मागता तें न्ही, मागता तें दितात आनी मागीर एक दीस तांचे मदीं इतलो अहंकार तयार जाता की संवसारांतली खंयचीय वस्त ही आपल्याक मेळपाक जाय म्हणजे जाय, कारण म्हाका हांव ती मागता. मागता तें दिवप आनी जाय तें दिवप ही कालची आनी आयची पालकत्वाची व्याख्या कशे तरेन आमकां ह्या हातूंत भितर दिसता तें आमी पळयलां. कामगारांक फायद्यांतलो मोलाचो वांटो दिवप हाका खूब मोठेपण लागता. आमी मडगांवा भितर दत्ताबाब नायक आसा, आमचे साहित्यीक प्रशांत बाब नायक आसात, हे तत्व पाळटना हांवें पळयलां आयच्या काळात. पण त्या काळार तांचे वडील हे तत्व पाळटाले. 1915 महात्मा गांधीजी भारतांत आयले उपरांत आनी पुराय भारतांत तांणी रावपाचो निर्णय घेतले उपरांत बनारस विद्यापीठाच्या स्थापनेचे उक्तावणाक तांकां उलोवपाक दिल्लें. आनी मुखार अशे राजपुत्र मुखार बशिल्ले, भांगरां आशिल्लीं आंगार सगळीं. आनी तेन्ना महात्मा गांधीजींनी त्या राजांक आनी राजपुत्रांक उल्लेखून सांगिल्लें की तुमच्या आंगार जें भांगर आसा तें तुमचें न्ही, तें लोकांचें, तें जनतेचें. तुमी फक्त ट्रस्टी म्हणून. आणि ही ट्रस्टीशीप जी आसा ती 1915 महात्मा गांधीजींनी मांडिल्ली. आणि महात्मा गांधीजीच्या विचारांचो आणि तत्वांचो बरोचसो प्रभाव तुमचे बाबा आसत किंवा तुमची आई आसत, तुमची आत्या आसत किंवा त्या वेळावेलो समाज आसत, हाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात पडिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या काळात समाज माध्यमाचेर जर आमी वचत, फेसबुकाचेर जर आमी लॉगिन करत जाल्यार सगळ्यांत चड जर आमकां जाणवता जाल्यार ती फटिंगपणां, ढोंगेपणां, दुस्वास, अंधश्रद्धा. आणि अशा काळा भितर जेन्ना उदय बाबा सारख्यांचो पोस्ट येता तेन्ना आमकां तातूंत भितर मोग, माया, ममता, इतिहास, संस्कृती, श्रद्धा ह्यो सगळ्यो गजाली दिश्टी पडटात. आनी मागीर दिसता की हय आयजय बी आमचे मदीं अशे लेखक आसात जे पुस्तकां कडच्यान पयस गेल्ल्या आयच्या तरणे पिळगेक परतून एक फावट पुस्तका कडेन हाडटले. आनी ते पुस्तका कडेन जर हाडटले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अशें साहित्य रचचें पडटलें जे वाचकाच्या काळजा मेरेन पावतलें. आनी काळीज उसवले बगर तें रावचें ना. काळीज उसवलें ह्या पुस्तकाच्या आयच्या ह्या प्रतिक्रियांचेर आधारीत पुस्तकाक हांव परबीं तांकां भेटयतां. तुमी सगळ्यांनी म्हजें उलोवप आयकलें आनी चड करून उदय बाबान म्हाका ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हणून आपयलो. हांव खूब ल्हान मनीस, पण ल्हान मनशाक व्हड करपाची परंपरा कोंकणी चळवळींत आसा म्हणून तर उदय बाब आनीक माधव बाब मुखार बसतात आनी म्हजे सारको एक सामान्य मनीस हांगा माचयेर बसता, उलोवप करता. आनी उदय बाब आनीक माधव बाब तितल्याच गांभिर्यान आनी तितल्याच तन्मयतेन ते आयकतात. हें आमच्या कोंकणी चळवळीचें व्हडपण तुमकां सगळ्यांक देव बरें. अंतर्मनाक स्पर्श करपी, ताका जागोवपी, काळीज उसोवपी तुमचे विचार हे सदांच देगदेणे असतात. तातूंतल्यान खुबसो संदेश आमचे मेरेन सदांच पावता. तुमकां दिनवास भाई. कार्यावळ निमण्या पेण्यार पावता. या सुवाळ्याक आमकां अध्यक्ष म्हूण बिंब मासिकाचे मुखेल संपादक लाभल्यात. भौमानीस दिलीप बोरकर हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्य अकादमी पुरस्काराचे मानेली जावन आसात. तांणी आपले अध्यक्षीय उलोवप ह्या वेळार करचे अशें तांकां हांव नम्रायेन विनयता. जेन्ना मुखेल सोयरो उलोवन वता आनी त्या उपरांत अध्यक्षीय भाशण म्हणटात, त्या अध्यक्षीय भाशणाक तशें व्हडलेशें म्हत्व आसना. तो फक्त एक सोपस्कर आसता. मुखेल सोयऱ्याचे आयकुपा खातीर लोक येतात, ताचे आयकतात, ताची तुस्त करतात, ताणें दिल्लो विचार आपल्या मनान घेवन ते घरा वतात आनी ते विचार मागीर आपल्या भितर बळयतात, कांय लोक विसरून वतात. आनी त्या उपरांत अध्यक्षीय भाशण म्हणटात पळय ताका तसो व्हडलोसो अर्थ आसना. तरी पूण एक सोपस्कार एक म्हणून कार्यक्रमाची एक परंपरा आसता आनी म्हणून हांव तुमच्या मुखार उलोवपाक उबो रावला.
ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल म्हळ्यार हांव फाटले वर्सभर 1.5 वर्स हांव खंयच्याच कार्यक्रमाक वचना. कोणी आपूंक आयलो जाल्यार पासून ना म्हणटा, कित्याक इतल्या व्यापान हांव घुस्पल्लो आसा. आनी खंयचे कार्यावळीक एक आदीस दिवप हे सद्या म्हजे व्यापा मुखार म्हाका परवडना. हीच गजाल म्हजी न्हय. उदय बाब हांगा बेमरे बसल्यात, हांगा माधव बोरकार बसल्यात. उदय बाब खुबशे प्रोजेक्ट घेवन बसल्यात, ज्या प्रोजेक्टाची आमकां खूब गरज आसता. तशें म्हजे कडेन कांय प्रोजेक्ट पडून आसा, ते करून आसा. पूण सदांच हे प्रोजेक्ट जरी व्हडले असले, ते गरजेचे असले आनी वेळूय म्हत्वाचो आसलो, तरी कांय मनीस अशेच म्हत्वाचे असतात. आनी तांकां ताचे उतराक ना म्हणप शक्य जायना. म्हणून आज म्हाका हांगा येवचें पडलें. आनी ताका कारण आमचो उदय बाब म्हणजे उदय भामरो. उदय भामरो हाका हांव सदांच माडाचे नदरेन पळयता, कित्याक ताजो वेवसाय नाल्लाचो. पयलीं आकाशवाणीचेर बातम्यांनी नाल्लाचे बाजाराच्या दरान नाल्लाचे दर सांगताले. आनी तेन्ना म्हाका केन्नाच 120 बाणावळीचो 120 भरतीचो नाल्ल, अमको अमको नाल्ल वो केन्नाच कळूं नाशिल्लो. तशें कशें मेळटलें कितें काय म्हणून. पूण आज तुमी सगळे हांगा जमल्यात ते पळयत जाल्यार हे खंयचे खंयचे तरेचे नाल्ल पळय आसात ते हांगा ताणें जमयल्यात. हाजें म्हाका खरेंच ताजें कौतुक दिसता. नाल्लाक आमचे कडेन एक सांस्कृतीक एक ताजो अर्थ आसा. नाल्ल आमी केन्नाचे पुजे खातीर दवरतात, सगळेक दवरतात. आनी एक लक्षात घेवपाक जाय, नाल्लाचो जो सगळो रुपकार पळय आसा तो मनशाचे तकलेचो आसा. नाल्लाची कवटी पळय आसा, कट्टी आसा, ती आमची कवटी. मागीर दोळे, मागीर भितर जे मेनू आसा तो कातली, भितरलें उदक हो सगळो प्रकार. आनी हे सगळे गजाली पळय आसात आमकां त्या नाल्लान पळोवंक मेळटात. आनी माडाची जे पळय खोड आसता पळय तेका वेगवेगळे ते पावला वयर गेल्लो आसता. आनी कितलोय जरी धरलो तरी जायना. आनी म्हणून ताका कल्पवृक्ष मानतात. आनी तो कल्पवृक्ष मनशाक सगळे तरेचे गजाली भेटयता आनी मनशाक एक गिरेस्त करून उडयता. आनी ते गुण सगळे म्हाका ह्या उदय भामऱ्या भितर दिश्टी पडटात. म्हणून म्हाका आज हांगा मुद्दम येवचें पडलें. ताच्या पुस्तकाचें नांव आसा काळीज उसवला. उसवप आनी उसोवप ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली. फूल फुलतना तें आख्खें उसवत वता, ती फुलाची मर्जी आसता. जेन्ना उदय भामऱ्यान पुस्तक बरयलें तो आपले काळीज पळय आसा अशें फुला भशेन उसवत उसवत वता. आनी भितरले सगळे गंध रंग सगळे तो आमच्या मुखार दवरता. आनी हे उसवप जर जालें ना जाल्यार खुबश्यो वायट गजाली घडटात. काळीज उसोवचें पडटा. जर मनीस वेळ प्रसंगार आपल्याक दिसतात तेन्ना आपले काळीज उसवयना जाल्यार त्या दबावान मनशाचें काळीज उसोवचें पडटा. म्हजें उसयलां 20-15 वर्सां पयलीं. तरी आसतना हो मेनर हांगा बसला, ताणें म्हाका वचूं नाका सांगता आसतना भुतानाक टायगर नेस्टाचेर हांव वचून तेच गासीर काळीज घेवन आयलां. पूण तें काळीज त्या उसोवपा खातीर न्ही. कित्याक हांवूय जेन्ना बरें साहित्य जेन्ना मेळटा, बरे विचार मेळटात तेन्ना हांव म्हाकाच उसवत रावता. आनी हें उसवप जर बंद जालें जाल्यार हांवें जशें सांगलां पळय तुमकां उसोवचें पडटा. दोतोर येता काळीज उसोवन दवरता, भितरले तें उसवप वेगळें. तें जावंक दिवं नाकात. पूण आज गोंयचीच न्हय देशाची परिस्थितीच अशी आसा की आमकां मनांतल्यान उसवप जमना. जर तूं उसोवपाचो जर प्रयत्न करता, उसोवपाचो प्रयत्न करून मुखार सरता तेन्ना खंय तरी भंय दिसपाक लागता. अरे कोणी तरी येतलो आनी त्या काळजाक अशें तरेन दाबून दवरतलो आनी मागीर तुगेलें उसोवप शक्य जावचें ना. पण उदय भामरो कितें करता? उदय भामरो स्वता आपल्या भितरल्यान उसवत रावता. आनी तें उसवप अशें आसता जें लोकां मुखार जेन्ना पावता तेन्ना लोकूय तां वाचून आपले काळीज चड अळंग उसवत रावतात. आनी ताचें आमकां उदाहरण आमकां ताच्या पुस्तकान दिश्टी पडटा. हांव सदांच चिंता हांव बरें बरयतलो जाल्यार म्हाका बरो वाचक जाय. म्हाका बरो वाचक जर मेळना हांव बरें बरोवंक शकच ना. कित्याक जेन्ना वाचपीच ना, बरे वाचपीच ना, तांचे कडल्यान म्हाका प्रोत्साहन आनी तांचे कडेन म्हायती मेळना तर कांयच ना. पूण हे म्हजी चुकीचें म्हणपाची धारणा उदय भामऱ्याच्या पुस्तकान आनी ताज्या लोकांनी बरयल्लें.
ल्हान ल्हान प्रतिक्रिया, ल्हानश्यो गजाली, ल्हानशे बरोवप जाल्ले आसा आनी ते हांगा छापलां. आनी हातूंतल्यान जशें आमच्या अनंत बाबान सांगलां तशें लोकांनी स्फूर्त घेवपाक जाय. हांव जंय जंय वता आसतना म्हजी थोडी जायरात करता. हांव बीम एक मासीक चलयतां. ह्या बीम मासिकांतल्यान आज 25 वर्सां तो फुडले वर्स येता, 24 वर्सां हांवें पुराय केल्ली आसा. ह्या 24 वर्सांत हांवें कितले लेखक घडयले म्हणजे हांव घडोवपी कोण न्ही, तांकां बरोवपाक हांवें प्रोत्साहन दिवन तांची पुस्तकां छापलीं. आज कांय लोकांक साहित्य अकादेमीज पासून पुरस्कार मेळपाक पावले अशे तरेचे. तर अशी जेन्ना आमी लोकांक मुखार भावना लोकांक व्यक्त जायनात, आमी आमकांच उसवून दाखयनात, जाल्यार तुमचे भितरलें जें काळीज पळय आसा तें काळीज उसोवपाची परंपरा आनी पद्दत बंद जातली. ती जर सुरू दवरतले जाल्यार आमकां स्वताक प्रत्येकाक उसवत रावपाची गरज आसा. आमकां भंय आसा, चड उसवता जाल्यार असे प्रसंग येतले तुमकां उसोवपाचो यत्न जातलो, पण ती भिरांत काडून उडोवपाची गरज आसा. आमी वता तें आसा आनी कांयच आमकां काळीज उसोवपाक तो संदीच ना. मागीर कोणाच्या घरा कडेन मोर्चे येता, कोण फातर मारतात, कितें करता, कितें अशे खुबशे प्रसंग आसा. तरी पूण आमकां आमचें काळीज आसा. आमच्या काळजाक दुसऱ्याचें काळीज वळखूंक येता आनी ही वळख पळय आसा काळजाची, ती काळजाची वळख खूब म्हत्वाची असता. आनी ही जेन्ना दोन काळजांची वळख एकामेकाक जाता तेन्ना दोनूय काळजां आपसूक उसवत रावतात. आमकां आमची काळजां दडदड दवरुपाक जाय, पेटत दवरुपाक जाय आनी ह्या काळजांतल्यान ज्यो आमच्यो भावना व्यक्त जाता त्यो आमी सातत्यान उसयत रावपाक जाय. आनी जर ती उसवनात जाल्यार आमचें काळीज एक दीस बंद पडटलें आनी ते उसोवपा खातीर कोणा तरी वेगळ्या दोतोरा काडचे पडटले. त्या पयलीं आमी स्वताकूच उसवत रावया सातत्यान, जाका लागून आमचे भितर प्रेम वाडत रावतलें. हांगा जे लोक जमल्यात पळय, म्हाका भंय दिसतालो उदय बाब आनी माधव बाब हाचे सारके इतले पयशे येतले काय म्हणून, कित्याक शक्य जायना ह्या वयाचेर. म्हणून हांव कांय कार्यावळीक टाळटां, म्हणजे घडोवन हाडपाच्यो, कित्याक आमी लोकांक विनवणी करतात आनी जबरदस्तीन लोकांक हाडचे पडटात आनी अशें जावंक फावना म्हणून. पण हें सगळें जावंक पावलां. ह्या मनशान उदयान आपल्याचें काळीज उसवत दवरलां आनी ताका ह्या हेराच्या काळजांनी कनेक्ट जाल्ले कारणानूच आज तुमी हांगा आयिल्ले आसात देखून. आनी तुमकां मेळपाची म्हाका संद मेळ्ळी. किरण हांगा आसा, किरणाक कितल्या वर्सांनी आज मेळपाक पावलो, ताका विसरूनच गेल्लो. अशे तरेचे खुबशे लोक जे वर्सभर म्हाका मेळूंक पावनाशिल्ले की 2-3 वर्सां, ते सगळे लोक म्हाका आज मेळ्ळे. ती संद म्हाका उदय बाबान दिल्ली. तेन्ना उदय बाबान अशेंच मुखार अशें आपलें काळीज अशें उक्तें करीत रावचें, उसयत रावचें आनी आमकांय आपोवन आमकांय आमची काळजां उसोवपाक संद दिवची अशें हांव इतलें मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. दिनवास तुमकां दिलीप बाब. तुमचे उलोवप सच्चेवरी खुसखुशीत आनी विचार प्रवर्तक आशिल्लेच. अंतर्मनाक स्पर्श करून हांगा जमिल्ल्या प्रत्येकाचे काळीज तुम्ही उसयले. तुमकां काळजाचे खोलायेंतल्यान दिनवास दिलीप बाब. आता मागता संजना पब्लिकेशनाचे प्रकाशक भोमानेस दिनेश मळेकर हांचे लागीं तांणी आमच्या प्रकाशनाचे वतीन मानेस्तांक पुस्तकाचो संच भेटोवचो. सुरवेक भोमानेस अनंत बाब. भोमानेस दुर्गादास बाब पै. भोमानेस दिलीप बोरकर. भोमानेस काशीनाथ नाईक. आणि आमचे भोमानेस उदयबाब मामरो. देव बरें करूं दिनेश बाब. कार्यावळीचे निमणे सुवातेर तुमच्या सगळ्यांचे उपकार आठोवपाक विनवणी करता भोमानेस उदय मामरो हांकां. कित्याक आज हांगा जे मोठे संख्येन लोक जमल्यात ते तांच्याच मोगाप आसत हाची कल्पना आमकां सगळ्यांक आसाच. देखून तांणीच तांकां दिनवासचें. नमस्कार. खरें म्हणल्यार ह्या कार्यावळीन म्हजें तशें कांयच काम ना, पूण ना कशें म्हज्याच पुस्तकाक लागून जर येदी व्हडली जर कार्यावळ जाता जाल्यार उपकार तरी हांवेंच मानूंक जाय आनी ती जबाबदारी म्हजीच. हांव
आयज मेरेन उपकार मानपाचे जेन्ना जेन्ना म्हजेर जबाबदारी आयल्या तेन्ना तेन्ना हांव म्हणीत आयलां की हे सगळे म्हजेच लोक, ते मोगान येतात, तांचे उपकार कशे मानूं आनी उपकार मानल्या उपरांत तांकां वायट दिसचें ना. पूण आयज अशें म्हणपाक म्हाका धीर जायना, कारण सगळे इतले मानादीक लोक माटवांत आसात की हांव उपकार अशें म्हणना, पण तांणी जो हो मोग आनी जो हो आमचे खातीर इतले आमच्या गांवांत येवन इतले गरमेच्या दिसांनी खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी हो कार्यक्रम ठरयलो आनी कोणाक आमंत्रणां धाडलीं आनी फोन केले तेन्ना आमकां अशे तरेचो एक भंय निर्माण जालो की कोण म्हणटा लग्न आसा, कोण म्हणटा हळद आसा, कोण म्हणटा शुक्रार शेनवार आयतार 3 दीस सुटी आसा, आमी खंय तरी वतले, कोणाच्यो परिक्षा सुरू जाल्या. तेन्ना देवा म्हणलें माटवांत 50 तरी लोक जाल्यार पुरो, अशें म्हणून आमी देवा कडेन मागताले. पण खरें सांगू, जितलो वाचकांनी आनी आमच्या बऱ्या मागप्यांनी म्हज्या मूळ पुस्तकाचेर मोग केलो आनी मूळ पुस्तकाचेर मोग करून जे उतरांनी म्हाका कळयलें, आत्तां उल्लेख जालो माधव बाबा बद्दल. माधव बाबाची उतरां भितर ना खरी, पूण माधव बाबाक प्रत्येक लेख जेन्ना येतालो बिंबान किंवा भांगरभूंयन, माधव बाबा पयलो म्हाका फोन करतालो. फक्त माधव बाबान बरोवन धाडलें ना म्हणून ह्या पुस्तकांत ना. अशे कितलेशेच लोक आसात की जे भरभरून म्हजे कडेन फोनाचेर उलयल्यात, पण ते ह्या पुस्तकांत नात. आनी अशेय काही लोक आसात की म्हजे कडल्यान बाय मिस्टेक जे ताणी म्हाका धाडलेलें तें डिलीट जालां. तर अशा सगळ्या म्हज्या वाचक प्रिय म्हणजे साहित्य प्रिय वाचकांची हांव माफी मागतां, कारण ताणी म्हाका धाडून पसून हांव तें सांबाळून दवरूंक शकलो ना. पूण एक बरें दिसता की आमच्या दिनेश बाबान ही जी कल्पना मांडली हें सगळें एकी कडेन करून दवरपाची, हातूंतल्यान वाचकूय हाजे मुखार आपणें वाचलेलें आपले भितरूच दवरचो ना, तर उत्स्फूर्तपणान आपल्याक जें दिसता तें लेखकाक कळयतलो आनी तें लेखकाक कळ्ळ्या उपरांत लेखकाकूय बी आनीक बरें बरोवपाची किंवा आपणें जें कितें बरयलां तें वाचकांक कितलें आवडटा म्हणपाचें समजतलें आनी ताजी उर्बा वाडटली. कारण मुळांत पुरस्कार आनी हें व्हडलें नासता. खरें म्हणल्यार वाचक जेन्ना वाचून बरें जालां म्हणून सांगता ताजे सारको आनंद खंयच्याच लेखकाक नासता. म्हणजे माटवांत चडांत चड लेखक आनी साहित्याक संबंदीत लोक आसा म्हणून हांव म्हणटा हें सगळ्यांक हें खबर आसतलें आनी सगळे मान्य करतले. ह्या आमचें जें पुस्तक आतां हें काळीज उसवलां म्हजे नदरेंतल्यान, हांव मूळ पुस्तकाचेर आतां उलोवचो ना, कारण सगळ्यांनी उलयलां, सगळ्यांनी बरयलां, परत परत तेंच रिपिटेशन करचो ना. ह्या पुस्तकाचेर आतां जें नवें पुस्तक आयलां ह्या पुस्तका खातीर जाणी ह्या पुस्तक प्रक्रियेंत हांव नांवां आयज कोणाचीच घेना, कारण एकट्याचें नांव घेतल्या उपरांत दुसऱ्याचें नांव उरतलें. जाणी ह्या प्रक्रियेंत आमकां हातभार लायलो. तशेंच आयचे कार्यावळी जे आमचे सोयरे तांचीय नांवां हांव घेना, कारण ते सगळे तुमचे मुखारच आसात. हे सगळे तांणी म्हणलां तशेंच प्रत्येकाचो मोलादीक वेळ आसतना लेगीत आमचे खातीर मुद्दम आयज वेळ काडून हांगा आयले. उदय बाब, माधव बाबा सारके सगळे, प्रकाश बाब आसात, पाशू बाब आसात, म्हणजे नांवां घेतली जाल्यार सगळ्यांचीच घेवंक जाय. म्हाका सगळ्यांक हांव म्हणटा की हांव जेन्ना जेन्ना तुमकां आपयता तेन्ना तुमी अशेंच येयात आनी असोच मोग दवरात. कारण कितें, म्हजी एक कविता आसा. कोणे तरी विचारलें म्हाका, तुजें म्हजें कितें नातें. कोणे तरी विचारलें म्हाका, तुजें म्हजें कितें नातें. तुज्यांत आनी म्हज्यांत जें ना तें नातें. तुज्यांत आनी म्हज्यांत जें ना
तें नातें कित्याक जाय आमकां रक्ताचें नातें कित्याक जाय आमकां रक्ताचें नातें आमच्यात जें ना तेंच आमचें खरें नातें आमच्यात जें ना तेंच आमचें खरें नातें ही म्हजी कविता मनशाच्या सोदांत कविता संग्रहांतली हें नातें आनी हें पुस्तकांतली जी पात्रां आसात ती पुस्तकांत केवळ म्हज्या कुटुंबांतलीच पात्रां ना म्हज्या गांवची पात्रां आसात म्हज्या गांवचो लोक आसा वाठार आसा जंय हांवें भुरगेपण काडलां म्हजे गुरुजी आसात म्हजी शाळा आसा म्हजो संगडी संजू वेरेकारान म्हाका पेंवपाक शिकयलें तें आसा आनी हे सगळें त्या पुस्तकांतल्यान जें आयलां हे जे नाते संबंद आसात हे नाते संबंद हे रक्ताचे न्ही हे अशे तरेचे कवितेंतले संबंद काळीज हो म्हजो खूब आवडीचो विशय हांव दिलीप बाबा सारकें म्हणचो ना की म्हाजें काळीज उसयलां म्हणून म्हजें काळीज उसवलांच ह्या प्लांटेशनांत अशे तरेचे कार्यक्रम जायनात हो आयचो दुसरो कार्यक्रम 2012 वर्सा ह्या प्लांटेशनांत म्हजो 50वो वाडदीस आनी म्हजें पयलें पुस्तक मित्रमंडळान आयोजीत केल्लें आनी एक मित्रमंडळाचो जो सदस्य आसा तो ह्या मित्रमंडळाचो ह्या प्लांटेशनाचो मालक अण्णा सतरकर तांचें कुटुंब हांगाच रावता आनी हे फार्म हो बिझनेस ते चलयतात हांगासर सांजची 4:30-5 पर्यंत लोकांची खूब गर्दी आसता आनी ताका लागून अशे तरेचे कार्यक्रम करप शक्य नासता आनी हांगासर उदक आसलेल्यान 4:30-5 उपरांत राती कडेन ते कसलीच रिस्क घेवन कार्यक्रम करपाक परवानगी दिनात केवळ म्हजो एक वाडदिवसाचो कार्यक्रम आनी पुस्तक प्रकाशनाचो आनी आयचो हो कार्यक्रम तांणी केला तेंय बी अशेंच नातें रक्ताचें न्ही अण्णाच्या आईक 4 भुरगे हांव 5वो सुभाष अण्णा अजीत संदीप आनी उदय ह्या 5व्या भुरग्या खातीरूच ती कितें कितें करतात बाकीचे 4 भुरग्यां खातीर व्हडलेशें कितें केल्लें हांवें केन्नाच पळोवंक ना तेन्ना तुमच्या सगळ्यांच्या वजीर हांव ह्या पूर्ण कुटुंबाक एक बरो नमस्कार करता आनी एक कविता तुमचे विशीं म्हाका कितें दिसता तें सांगून आयचें आमचें हें सत्र आनी हें म्हजें उपकाराचें भाशण उपकार नासलेलें सोंपयता पयलीं हांवें जायते जाणांक म्हजें काळीज उश्णें दिलें पयलीं हांवें जायते जाणांक म्हजें काळीज उश्णें दिलें कांय जाणांनी कळंतरासर तें परतें केलें कांय जाणांनी कळंतरा सयत तें परतें केलें तर कांय जाणांनी कळंतर खालें आनी काळीजूच परतें केलें कांय जाणांनी कळंतर खालें आनी काळीजूच परत केलें तुमी मात म्हजें काळीज तुमचे कडेन दवरलें तुमी मात म्हजें काळीज तुमचे कडेन दवरलें म्हज्या काळजाच्या बदलाक तुमचें काळीज म्हाका दिलें म्हज्या काळजाच्या बदलाक तुमचें काळीज म्हाका दिलें आतां हांव आनी कोणाक म्हजें काळीज उश्णें दिवंक शकना आतां हांव आनी कोणाक म्हजें काळीज उश्णें दिवंक शकना म्हज्या काळजा कुरकुटांत आसा आतां तुमचें काळीज देव बरें करूं ही कार्यावळ हांगा सोंपता पण सोंपता एक मनोमिलनाची ल्हानशी कार्यावळ आसा ती बी आमकां अण्णा हांगा ना अण्णाचें आरोग्य बरें ना म्हणून अण्णा पावूंक ना पण अण्णा आपल्या घरा कडेन रावून हें सगळें मॅनेज करता
त्या अण्णान आमचे खातीर वता आसतना ल्हानशी पोटपुजेची वेवस्था केल्या. तेन्ना सगळ्यांनी अण्णाच्या उतराक मान दिवन शिवराक जावं नॉन व्हेज कितें जें कितें आसा ताचो आस्वाद घेवचो. आमचे गांवांतूच तयार जाल्ले उत्तम प्रतीच्या नाल्लाच्या सोयेचे मोदक ताजी रूच घेवची. देव बरें करूं. आयची ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. तरी पूण हे कार्यावळी इतली सगळ्यांक आवडपी आनीक एक कार्यावळ आसा, उदय बाबान तुमकां आतां सांगलाच, ती म्हणल्यार फळाराची. तुमी ती गोड मानून घेवचो आनी जांकां कोणाक पुस्तक ह्या समयार याद म्हूण आपल्या घरा व्हरचें अशें दिसता तांणी सवलतीच्या दरान आज ते व्हरूं येता.